देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 22 वोड 13 ते 22. जुदेवाचे पास्क लागीं पावलोलें. जेजू जेरुजल्यांक चोडलो. देव मंदिरांत बैल, शेळ्यो आनी पारवे विकताले ते आनी आपल्या वेपाराच्या मांदार बसतले सावकार ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी तांकां सोगल्यांक शेळ्यां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराच्या नाण्याचो राशी शेवटून उडयल्यो आनी ताचें मान उमटिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सोगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा म्हूण तांच्या शिसांक तेन्ना उगडास जालो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? तांकां पोर्तिपाळ करून जेजून म्हटलें, हें देव मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें देव मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीचे देव मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना देवान जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी जेजून उलयल्ल्या उतराचेर तांणी बावार दिवलो. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. आयच्या देवाच्या उतरांत आमकां दिसून येता मंदिरांत वेपार करतल्यांक कसो जेजू धांवडायता. जेजू एके भाशेन आमकां शिकयता मंदीर जावन आसा पवित्रपणाची सुवात आनी हें पवित्रपण आमी सगल्यांनी सांबाळूंक जाय. तेच भाशेन जेजू आपले कुडीच्या मंदिराची आमकां वळख दिता. आमी सगळीं देवाची मंदीर आनी पवित्र आत्मो आमच्या भितरची येता. आमकां सगल्यांक जेजू आयज आपयता हें मंदीर जी आमची कूड आसा ती पवित्रपणान सांबाळ. राग, द्वेष, कुसड्यापण हें सगळें वायटावय भायर काडून भोगसणाची, मोगाची मनशां जावन आयज जेजू आमकां आपयता. आमेन.